सांगो म्हळ्यार आतां सद्याक पावसाचो ते सामको एक पावस तेकला पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार हे पळय डिगींग करता हांगा तिनूय सायडीन पळोवपाक गेल्यार उदक खंयच्यान वचचें ना वतलें तें पळय सकयल तें हांगेर आमचें घर आसा आनी ही सगळी माती काल बारीक पावस पडला म्हळ्यार सगळें मातयेचो जो चिखल आसता आमचे सायडीन देंवलो आतां मोठो पावस येतकीर आमचें कितें जातलें आमकां कांय खबर ना आनी हे आमी सांगून सांगून थकले हे थर्ड टायम तेंच्यांनी घालता काडटा तेंचें काम सारकें जायना हांव नको दिली दुसऱ्या फाटी डिगींग करता ते आनी तेंची ती जी घातिल्ली आसा पळय ती बँड जायत आसता ते तिसऱ्या फाटी काम चालू आसा आतां हो डस्टूय आमी सोदचो पडटा इतले ते आतां परतो हो डस्ट आतां इतले दीस एक लॉकडावन आशिल्लो म्हळ्यार आमी थंड आशिल्ली बरी आतां पळोवपाक गेल्यार तो डस्ट आतां खंय कितें जाता तो डस्ट डस्ट भरपूर त्रास जातलो हें उदक आनी ही पडत कोसळत आमच्या घराचेर पडत म्हण आमकां इतलोच भंय आसा हें मातशें गोवोरमेंटान मातशें करून आमचें नाजाल्यार एटलिस्ट तें फिलींग करून परतें दवरपाचें नाजाल्यार ताका एक ड्रेनेज करून सारकें उदक कशें सुट्टलें तें पळोवपाचें कित्याक वयलें दोंगरा वयलें उदक येता तें ऑब्वियसली सकयल देंवतलेंच देंवतात आनी देंवतलेंच आनी ताका सारकी वेळ मेळ्ळी आनी ती हांगा एक तळें घातलें आनी उदक आमच्या सायडीन येतलें सेफ्टी मेजर्स घेवपाक येता 15 दिसांनी एक करतलो म्हणटा पूण 15 दिसान जावपा न्ही लास्ट 2 years हें जायना जाल्यार 15 दिसांनी कमी जातलें जावचें ना आनी पळय सगळें ते सायडीन सकयल आख्खें एक काडून दवरलेलें तें माती सगळी मातयेक उदक आमच्या त्या सायडीन सकयलें रातची पूण आतां हांव म्हणटा हें थर्ड टायम करता जाल्यार हें करून 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 तेजेर कोण एक्शनूय घेयना बाबा हें तुमी आतां एक फावटी केलें तें तुमचें रॉंग जालां तेका हें कोणी पळोवपाक जाय आतां थर्ड टायम हें काडटा पॅनल काडटा माती घालता आपल्या वयर तें वयर दुकां सगळीं लोकांच्या दारां हाडल्यान माती हाडून घातल्या फाल्यां तर पावस पडलो मात सगळ्यांच्या घरान येतली हेजेर कोणूय पळयना सगळें येता जातलें 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 म्हळ्यार पळय 4-3 वर्सां जालीं आमी कंटिन्यू पळयता पावस येयलो सगळें आमच्या दारान येताय वयता कोणूच पळयना आनी आतां रात पावस पडला सगळीं दारांची चिखला तांबडी माती उदक सगळीं लोकांच्या दारान गेलां ते पळोवपाक जाय आतां हें तेंकां लॉकडावन जाला ते एक म्हयन्याक हें काडून दवरलें हें बंद जाल्लें पावसा बी लॉकडावन ना पावस खंयच्या टायमार येता तुमी आमची पयलीं सेफ्टी पयलीं करपाक जाय लॉकडावन एक तुमी एक म्हयनो काम बंद दवरलां आतां फालच्यान रात पावस येयलो सगळें आतां तेंची सेफ्टी कित्याक आतां फाल्यां तर पेनल एक पडलो तेंचें घर मोडलें तूं काडटा घालता पूण तेजे वयर तुमी एक्शन घेवपाचें बाबा तुजें रॉंग जालें तो इंजिनियर फेल कोणता येना तो इंजिनियर अरे 3 फावटी करप तो इंजिनियर चलता इंजिनियर फेल तो आनी पुला देखून गॅरंटी ना पुलूय हाल सगळ्यान मोडपाक करता हांव कितें सांगपाक सोदता जाण तूं गेल्या त्या वर्सा आमी हो प्रॉब्लेम जालो म्हणून एक पावस पडून सगळीं घर बुडोवन गेल्ली आनी तितून मागीर आमी रोखडें इन्फॉर्म केलें आनी आमकां ताबडतोब आलिना मॅडमी हाडलेली हिंगा दाखयली तें आनी सांगलोलें हे असलो प्रॉब्लेम जातलो आनी एक कोर म्हणून बेगीन काम तें करूं ना मागीर पावस येवन सगळें घर बुडली सगळें घरां उदक गेलें कोणागेर नाल्ल गेले कोणागेर डिस्ट्रॉय जालें आनी परत ते आमी एप्लिकेशन केलें मागीर आमी एप्लिकेशन कॉपी आहा मागीर जाय जाल्यार तुका हांव दिता ती सांगली मागीर आमी हें सगळें ताबडतोब रोखडें करतलो म्हणपाक काम पूण ते वर्स जालें जून ते आतां जून येयलो एक तिगून काम हिंग जावना आनी आतां तुमी पळयता हिंग फाटल्यान काम चालू आसा ती आतां एक वॉल बांदवली ती परत फूल मोडल्या आनी राती इल्लोसो पावस पडलो न्हू आख्खें उदक थिंगा सांठोवन उरला फ्लड जाला आनी ओवरफ्लो जावन त्या लोकांच्या घरां भितर सरला आनी ऑलमोस्ट आनी हेज्या चड पावस पडलो जायत जाल्यार हे लोकांची कितें जातली ती म्हाका सारकी इतली भिरांत दिल्या कित्याक हांव हिंगा वाड्यांतलो पंच म्हणून हांव काल सेक्रेटरी कडेन गेल्लो सगळे घेवन ग्रूप घेवन कित्याक हायर ऑथॉरिटी सांग म्हणून एप्लिकेशन करून पूण अजून पासून तेणी एप्लिकेशन केलें जाल्यार नका कित्याक सेक्रेटरी आमचे येना फाल्यां येतलो सेक्रेटरी पूण हांव म्हणटा हांव मागता सरकारा कडेन मागता आमचे आलिना मॅडम आमचे लोकल MLA आहा ते कडेन मागता हें ताबडतोब काम करची आनी आमकां एक रिलीफ दिवचो कित्याक लोक हरशीं लॉकडावन करून साम त्रास आहा लोकांक घरा एक रुपी ना पयशे ना खावपाक जेवपा ना आनी हो त्रास जाल्यार न्हू आनी खूब त्रास जातले लोकांक मागीर रावपाचें ना लोकांक फक्त मागीर जीव सोडून मरपाचो ती आमची सगळीं बायलो येयल्ली आहा त्यो जाय जाल्यार तुका सांगतल्यो पूण हांव मागता एक हात जोडून तरी देखून मागता हें मातशें काम करून आमकां दिवचें आनी ताबडतोब दिवची म्हणून कित्याक आतां आनी दीस ना कित्याक रात ऑलरेडी एक शावर पडलो आनी इल्लो शावर पडोन न्हू हें उदक फाटल्यान सांठोवन उरलां आतां तुका मातशें जिरलां सकाळीं सारकें चड आसलेलें आतां तें ओवरफ्लो जालां ते सायडीन गेल्यार फाटल्यान गेल्यार तुका पळोवपाक मेळटलें तें ऑलरेडी भितर सरलां घराचें उदक हें मातशें करून दिवचें म्हणून इतलें म्हजो रिक्वेस्ट हात जोडून रिक्वेस्ट हांव करता इतलेंच काय